Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. एक देवाचें उतर आयकूंक आमी थोडो वेळ आमी काणी घेवया हेचे दिसा. देवाचें उतर आज आमकां सस्नीक जिवीता विशयांत आज आपोवणें दिता. सस्नीक जिवीत आमी कशें जोडचें, सस्नीक जिवीत आमकां कित्या खातीर दवरलां. आनी जायत्या जाणांक एक दुबाव आसता, ह्या भेंबिरांत आसता, सस्नीक जिवीत आमी कशें जोडचें गी म्हणून. पूण जेजू आज आमकां ह्या विशयांत क्लियर सांगता. देखून हे उतार आज आमी आयकुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उत्पत्ती ग्रंथांत सुरुत देवाचे उतार सांगता. पहिला अध्याय पहिल्या वाक्यांत आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आरंभाक स्टार्टींग देवाचे स्टार्टींगत आरंभाक देवान आकाश रचलो, मागीर ताच्या उपरांत पृथ्वी रचली. ताच्या मागीर रचण्या विशयांत कशें पुरा देवान 6 दिसांनी हो संवसार रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. ह्यो संगती आमकां सांगता. तर देवान आरंभाक पृथ्वी रचली आनी आकाश रचलो. तर ह्या आकाशा पोंदे आमी जियेता, ह्या पृथ्वीर आमी जियेता. देखून आज देवाचें उतर आज आमी फुडें आयकुया कितें आमकां पुरा देवान तयार करून दवरला म्हणून. रोमकाराचें पत्र आमी वाचल्यात 3रो अध्याय 10वें वाक्य. संवसारांत नितीवंत म्हणलो सुना, एकलोपणूय ना. देवान रचल्या संवसारांत मनशाक, संवसारांत तो नितीवंत जावंक देवाची भिरांत काळजांत दवर देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक म्हणून ताणें रचलो. पूण मनीस कितें जालो की म्हळ्यार सांत पावल सांगता नितीवंत तूं म्हणलो ना, एकलो परी मनी ना, एकलोपणूय ना. आमी सगळे सांगता हांव बरो 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 म्हणून, पूण आमी तर सांगचें, पूण तें कांय फायद्याचें न्ही. देवान म्हाका आनी तुका बरें म्हण सांगचें. तें जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत आमी नितीवंत म्हूण जाल्या. पूण देवाचें उतर सांगता सांत पावल क्लियर सांगता रोमाकाराच्या पत्रांत नितीवंत म्हणलो सुना, एकलोपणूय ना, एकलोपणूय ना. आमी ना आनी कोणूय नात. आमी सगळे नितीवंत होगडायला म्हूण सांगता. देखून सासणाचें जिवीत आमी जोडीचें जाल्यार थंय 10व्या वाक्यान प्रत्येक जावन आमी तेंत आमी आयकलें नितीवंत म्हणलो सुना, एकलोपणूय ना. आमी वाचता जर आमी जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय वाक्य 10वें वाक्य, 3रो अध्याय 16वें वाक्य. थंय देवाचें उतर जॉन चॅप्टर 3:16 सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतल्या कोण सत्तू नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर. देवाचो उद्देशत्व जेजूक ह्या संवसारांत धाडूंक आनी हर एकल्याचो ताणें मोग केलो. देखून देव कोणाचोय द्वेश करिना, हर एकल्याचो तो मोग करता. आनी इतलो ताणें मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक बाकीच दवरिनासतना ह्या संवसाराक धाडलो, ताका सत्मंतल्या कोणाचो तूं नाश जायना हे बगार सासनीक जिवीत मेळच्याक. देखून म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडलां देवान जे सस्नीक जिवीत जोडून काण घेवचे खातीर. आनी जेजूक ह्या संवसारांत बापान धाडलो कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें सस्नीक जिवीत जोडूंक ताचेर विश्वास दवरचें, ताचेर भावार्थ दवरचें, ताचे सांगता जियेचें. देखून बापान पुताक ह्या संवसाराक धाडलो ह्याच उद्देशा खातीर. एक मनशान ह्या संवसारांत नाश जायना हे बगार ताचेर विश्वास दवरचें, ताचेर भावार्थ दवरचें, जेजू सांगता जियेचें, जेजूचें उतरां आयकचें आनी त्या प्रमाणे जियेल्ले वरी ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर म्हणून ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. कितलो त्याग न्ही बापाचो तो, कितलो मोग त्या बापाचो आज आमी तो नियाळ करूंक शकता गे. तो आमच्यान आट आपोवंक सादत ना ताचो मोग. एक गीत आसा न्हय, देवाचो मोग आमच्यान वर्णूंक जायना. तो मोग ताची गुंडाय आमकां परखूंक जायना, ताची रुंदाय आमकां हाताक मेळना, ताची उबाराय खंय म्हणून आमकां कळना. देवाचो मोग तितलो उबाराय, तितली गूण तितले आमकां हाताक मेळना तितलो. तो मोग विशेश जावन आसा. आनी तो मोग इतलो की ताणें संवसाराचो मोग केलो, इतलो की आपल्या एकल्याच पुताक पळया ओपून दिलो ह्या संवसारांत कोणेंत नाश जायना जावच्याक. देखून आज आमी सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणून देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडलां. जावंक त्या आवयच्या कुशवानांत आमकां ताणें पवित्र केलां, आमकां ताणें भाग्यवंत केलां. पूण आमची जिणी व्हड जाता 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 जाताना
भुरग्यापणार आसले बरी आसना, ते इनोसंट आमचे तें आसना. आमचे तें राग येता, मोसोर, हागे, जिद्द, स्वार्थ, मानबे, थंड, पोजदेपण, बेबदेपण, पानोत्सव हे सगळे येवन आमी विद्रूप जाता. आमी नितीवंतपण ओगडायता, तें पवित्रपण ओगडायता. कितें आवयच्या गर्भान म्हाका नितळ कर, पवित्र कर, ह्या संवसाराक ताणें धाडुल्लो की आमकां एक पवित्र जावं. आमकां बाप्तिस्मा दीस 3 माखणी एक यासाक प्रार्थना करता आमचे वयर 3 माखणी तो दिता आनी आमकां तो एनॉयंटींग करता 3. एक राय जावन, याजक जावन, प्रवादी जावन. आमी हरएकले याजकी वर्ग, आमी सगळे आमी याजकी वर्ग, आमी राय. आमी कित्याक म्हजो जेजू राय देखून ताचे पाटला उदार आमी रायस. जेजू प्रवादी म्हूण सांगतात, आमी प्रवादीत, ताची भुरगीं आमी सगळीं प्रवादीत. हें कोण आपोवन एक्सेप्ट करता, कोण आपले देवान दिल्लेले आपण आमच्या जिवितांत त्या बाप्तिस्मा मार्फत मेळिल्ली ती कितें बसवणी आसा ती आमी क्लेम करून केदाळ आमी त्या प्रमाणे जिवंक शकता जाल्यार आमी सस्नीक जिवीत जोडटा. हे 3 माखणी याजकान आमकां दिल्ली. आमकां तेदाळ गुंतनातले हांवें बाप्तिस्मा म्हाका कालें गेल्लें म्हाका गुंतना, पूण हांवें म्हज्या भुरग्यांक बाप्तिस्मा दितना हांवें पळयलें म्हज्या भुरग्यांक कशें जावन देवान मागलां गी म्हणून. तशेंच आमच्या हर एकल्यांचें बाप्तिस्मा जावन आसा, आमचें बॅप्टिजम जावन आसा. याजक जावं, राय जावं, प्रवादी जावं. देखून आमी खंयच्याय रितीन हें सस्नीक जिवीत आमी होगडावन वचो म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी देवाचें उतार मुखार आमकां सांगता. जर आमी वाचता जाल्यार रोमकाराचें पत्र 6 अध्याय वाक्य 20 आनी 3. पदकाची मजुरी मरण, पूण देवाच्या धर्मार्थ देणे, ताका कांय आमी पे करूंक ना. आमी खाली आमचे टायम दिचे, आमचो वेळ दिचे, मागनास वेळ करसीचे. धर्मार्थ देणे, क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय. पळया, क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभलां तें सस्नीक जिवीत. आमकां सस्नीक जिवीत लाभलां क्रिस्ता जेजूतावन. दुसऱ्या कोणा तावनी म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत दिवंक साध्य ना. जेजून मात्र म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत जिवीत तें आमकां लाभलां जाल्यार सोम्या मार्फत मात्र लाभलां. दुसऱ्या कोणा मार्फत आमकां सस्नीक जिवीत मेळों ना. जेजूतावन म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर कुर्सार मेल्लो दुसरो कोणी ना. म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर ते जर्मातीचे मार केल्लो दुसरो कोणी ना. म्हज्या आनी तुज्या खातीर त्या कांटेजमकट संसितान जाल्ले त्या घायांची दूख सोंसलो दुसरो कोणी ना. म्हज्या आनी तुज्या खातीर ताणें ताची हाडां सयत दिसताली म्हणटा पवित्र पुस्तक. हाडां सयत दिसताली तितले मार केल्ले ताणें म्हज्या आनी तुज्या खातीर. जर आमच्या अपराधाचो भार ताच्या पुता जेजूचेर घालूंक ताका खुशी वेली जेजून म्हणटा देवान खुशी वेली. जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीचें पुस्तक 50 आनी 3 अध्याय थंय 3 वाक्यातून मुखार बसल्यार 5वें वाक्य सांगता, आमची सगळी खंत हुस्को ताणें घेतलो, आमची सगळी पिडा शिडा ताणें ववयली, आमच्या पातका खातीर तो चिडलो आनी ताची आमची केस्त ताणें ताचेर घेतली, आमचे शिराप ताणें ताचेर घेतले आनी आमच्या खातीर तो गायलो आनी त्या गाया वरवीं म्हाका आनी तुका सुटका मेळ्ळ्या, सस्नीक जिवीत मेळ्ळां. देखून दुसरे कोणेय म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत दिवंक साध्य ना ह्या संवसारांत. जेजून मात्र, कित्याक जेजू थंय मात्र हांव जियेतां जाल्यार म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत आसा. दुसरे कोणा थावनी म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत मेळोवंक साधत ना. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन धरया आनी सस्नीक जिविताच्या वाटेन आमगे समकया. जर आमी वाचता जाल्यार जुवंसो वांजेल 1 अध्याय 12वें वाक्य अशें आमकां सांगता, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक कोण पुरा जेजूक स्विकार करता सोमी आनी सोडवणदार म्हणून, म्हणजे आपल्या नांवाचेर दवरतल्यांक, विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. पळया, हे सगळें देवान इतल्या केलें की पूण आपणाक स्विकार करतल्यांक समेस्तांक कोण पुरा जेजू क्रिस्ताक सोडवणदार आनी तो आमचो रक्षक आनी आमचो सगळे संवसाराचो धनी म्हणून कोण स्विकार करता की त्या समेस्तांक, म्हणजे आपणाच्या नांवाचेर, ताचें नांव जावन आसा जेजू, त्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां दिला. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां दिला. दुसरें खंयचेंय न्ही. आमी सदांच देवाची भुरगीं जावंक प्रयत्न करचे. देखून आमी खोटेपणान जियेता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जावंक साध्य ना.
खोटेपणान जियेता जाल्यार खोटेपण असो तो राय दुसरोच आसा तो देवसार. देखून जुवांच्या पयल्या पत्रांत ह्या विशयान आमी वागता. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक जुवांच्या वांजेलां. आनी जुवांच्या पयल्या पत्रांत अशें सांगता आमकां. जुवांचें पयलें पत्र जर आमी वाचून पळयता जाल्यार ह्या पत्रांत आमकां क्लियर सांगता जो कोण पाताक करता तो देवसार असो. ताचें तें सासणीक जिवीत ना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आमी कोणाचे कोणाचे देवाचे की ह्या आनी एकल्याचे की म्हणून पळोवन काण घेजे. देखून आमी क्लियर सांगता मगच्या भाव आनी भयणी जो कोण पाताक करता पळया 1 John chapter 3 verse 8 जुवांचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 8वें वाक्य क्लियर. जो कोण पाताक करता तो देवसाराचो. कित्याक देवसार सुरवेतान फातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयिल्लो. देखून तुजें तें आसलेलें सगळें खोटेपण या म्हजें तें आसलेलें सगळें खोटेपण आमचें तें आसलेलें तें पातकां सगळीं तें नाश करून उडोवच्याक देवसाराच्या हातांतल्यान आमकां सुटका दिवन देवान आमकां जेजूच्या हातीन घाला सुटका दिली आमकां. आनी आमी देवसाराचे गुलाम न्हय आनी आमी पातकाचे गुलाम न्हय. आमी स्वतंत्र आमकां फ्रिडम मेळ्ळां. जेजून आमकां फ्रिडम दिला स्वातंत्र्य दिलां आमकां. आमी देवाचीं भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. बापा म्हणून उलोवचे हक्क आमकां दिला. सगळें बापा धांवून तें घडलां म्हणटा पवित्र पुस्तक. बापान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आनी देवाचीं भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां दिला. कोणें जेजून म्हाका आनी तुका देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिला. ते हक्क आमी विकून काण घेवन वचो. आमी ते दुसऱ्यांक दिवन वचो. आमी खंडी जावन आमचे हक्क आमचे ते आमी पळयता पोरणे सरल्यान एका काली एका जेवणा खातीर आपले हक्क आपल्या धाकट्या भावाक इकुल्लो एकलो आसा आनी ते सगळे हक्क कोणाक मेळटा जाकोबाक मेळटा. एका जेवणा खातीर बुके खातीर आपले हक्क आज आमी आमकां मेळिल्ले हक्क आमी कोणाक दिवं नजो. आमचे मेळिल्ले हक्क आमी दुसऱ्यांक सोडून म्हजें मेळिल्लें म्हजें हक्क म्हजेंच तें तुका देवान दिला म्हाका देवान दिला ताच्या पुता जेजू मारिफात. हांवें समजून काण घेवया आमी. देवाचें उतर मुखार सांगता जुवांचें पयलें पत्र 1 John chapter 5 verse 12 to 13 अशें सांगता देवाचें उतर. ज्या मनशा सवय पूत जियेता ताचे सवय जिवीत आसा. ज्या मनशा थंय म्हजे थंय जर जेजू जियेता म्हाका जिवीत आसा. तुजे थंय जेजू जियेता तर जिवीत आसा. आज तुवें पळोवन काण घे तुजे थंय ह्या म्हजे थंय देव जियेता जेजू जियेता गे. जशें सवय पूत जियेना ताचे थंय जिवीत ना ससनाचें जिवीत ना. ज्या मनशा थंय पूत जियेना ज्या मनशा थंय जेजू जियेना त्या मनशाक ससनाचें जिवीत ना. देखून आज आमी परीक्षा करून पळय जे आमचें थंय जिवीत आसा गे या मरण आसा. दोन संगती आमच्या मुखार सरस्पर देव दवरता जिवीत आनी मरण उजो आनी उदक. खंयचें तुका जाय तें तुवें आपणाक येत. जर तुज्या पातका वरवीं म्हज्या खोटेपणा वरवीं म्हज्या नापसंत साली वरवीं हांवें जेजूक होगडायलां गी जेजू तावणो पयस आसां गी. देखून आज आमचें तें आसलें पाताक सांडून एक नितळ निर्मळ जिणी देवाच्या उतर प्रकार जिवंक आमी फुडें सरचे. ते जाल्यार मात्र ज्या मनशा थंय मनशा सवय पूत जियेता ताचे सवय जिवीती आसा. जाचे थंय पूत जियेना ताचे थंय जिवीती ना. समजून काण घेवया आमी. जुआंव बावतिस्त कशें सांगतालो पयलें ते जिवीत परिवर्तन करूंक म्हणून येवन वतले. बगार जुआंव बावतिस्त कालें करता म्हणून पळोवंक आयिल्ले फरिजय शास्त्री. देखून तांकां म्हणलें हेत्त आग्याचें पिलावना म्हणून कडक उतरां जुआंव बावतिस्ताची. हेरोद्राय त्याच्या भावाच्या बायलेक धरून सीदा वचून हेरोद्रायच्या रावल्यारांत वचून सगळे गड्स जुआंव बावतिस्ताक आसले. आज एकलो मनीस पाता करतना ताका तुवें पाता केलें सारकें न्ही म्हूण सांगचें गड्स तुका आनी म्हाका आसा गे. तें एनॉयंटींग म्हणजे तें आनी तुजें तें आसा गे. पूण ससणीच्या जिविताक म्हाका आनी तुका प्रिपेर करचें आनी तें प्रिपेर केलां जेजून. आनी देखून आमी कोणूय कोणाक आमी ह्या संवसारांत भियोव नसो. भियें म्हणलें आसोव नसो. घट्ट सांगचें धैर्य आसचें. जें कितें सत आसा तें सत जें कितें फोट आसा तें फोट ताचें की वर्तें कितें येता जाल्यार तें देवसारांत येता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून सत आसलें सत म्हूण सांगूंक जाय. सत म्हूण सांगूंक घडसी जाय धैर्य जाय. आनी फोट आसलें फोट म्हूण सांगूंक की धैर्य जाय.
आनी हे पवित्र आत्म्यावतारी मात्र मेळटा, कित्याक ज्या मनशा समय पूत जियेता ताचें तें जिवीत आसा, ज्या मनशा थंय पूत जियेना ताचें तें जिवीत ना. संगती आज आमच्या मतीन धरया. देखून आमी खंयचेय भक्तीपण आदारल्यार आमकां सस्नीक जिविता मेळटा म्हण खंय हांगा बरोवन घाल्लें ना. प्रमुख देवान पाठयलेलो आपलो पूत जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत दिता तो एकलो मात्र. दुसरें कोणी देवा समकार आमकां व्हरोन सकना. जेजू क्रिस्त मात्र देवा मुखार आमकां व्हरोंक शकता. देवाच्या परजळीत मुखामोळ म्हाका आनी तुका दाखोवंक शकता. देखून आमी समजून काण घेवया. जुवांचो वांजेल आमी वाचता जाल्यार 11वा अध्याय वाक्या 25 मग जेजून तिका सांगलें, हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मर आसना. जेजू केदाळे उलयता आमी समजून काण घेवचें आत्मीक गरजां विशयेंत, आत्मिका विशयेंत मात्र. तुज्या कुडी विशयेंत थोड्यो संगती तो उलयला, पूण ह्यो पुरो संगती आत्मीक संगती. पुनर्जिवंतपण आनी जीव तत्व ताचे थंय जियेतल्याक पुनर्जिवंतपण मेळटा, ताचे थंय जियेतल्याक ताचे समय जिविती मेळटा. जो कोण ताचे थंय जियेना ताका सत म्हणटा, सत मनिना तो खंडीत जावन आत्मीक तरांनी मरता, कुडींती मरता. देखून जो कोण ताका कोण जिवंत आसा म्हणून सत म्हणटा ताका तो मेल्यारय जियेता, केना तसो आत्म सस्नाच्या सस्नाक जियेता. ह्यो संगती आमच्या मतींत आमी धरीचे आयच्या दिसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून देव मोगाळ जावन आसा, देव काकुळदार जावन आसा, देव बक्षण असो जावन आसा, देव सदांच आमचो राखणदार जावन आसा आनी तो आमच्या सांगता जियेता. आनी ताचे थंय आमी जियेता जाल्यार म्हाका आनी तुका सस्नीक जिवीत आसा. देखून लुकाचो वांजेल आमी कान 22वा अध्याय आमी काडल्यार वाक्य 60 आनी 9. लूक चॅप्टर 22 वर्स 69. ह्या फुडें मनशा पद सर पदवेदारा देवाचे उजवेशीन बसून आसतलो. ह्या फुडें मनशा पद सर्व पदवेदार देवाच्या उजवेशीन बसून आसतलो. बसून आसतलो म्हण बसून आसा सदांच. कित्या खातीर बापाच्या उजव्याक शीत केदाळे पळया खंयचेय गूढ सांगचें जाल्यार एका मनशाच्या उजव्या कुशीन आमी सांगचें कानांत. देखून जेजू उजव्या कुशीन बसून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर बापा लागीं विनंती करता. तो बापा लागीं विनंती करचे खातीर बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो खंडीत जावन आमचे खातीर आनी आमी मागता आसतना आमच्या गरजां खातीर खंडीत जावन बापा लागीं विनंती करतलो. तितलें मात्र न्ही, आमकां एक एडवोकेट आसा. ह्या संवसारांत खंयचेय एक आमी केस घे आनी खंयच्या घे आमी वकिलाची मजत काण घेता. वकील एक एडवोकेट आमचे खातीर झुजता. तशेंच सर्गींच्या राजांत म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर झुजोवंक एडवोकेट आसा, तो जावन आसा पवित्र आत्मा. आनी पवित्र आत्मा म्हजे खातीर तुजे खातीर झुजतलो, म्हजो आनी तुजो आत्मा बाचाव करूंक. आनी बापाच्या समकर तो हांव आनी तूं बापाची म्हणून वळखून काण घेवंक तो पवित्र आत्मा म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर झुजतलो. जर आमी पातक करता, वायट करता, खोटेपणान जियेता, जर सर्गींचे राज आमी होगडावंक जाता जाल्यार आमचे खातीर झुजतलो, फाटीं सरतलो आनी आमकां सोलवणी मेळटली. देखून आमकां एक एडवोकेट आसा. सर्गींच्या राज असो व्हड महान व्यक्ती आनी ते जावन आसा बापा असो जनीत पूत कसो गी तशेंच तसो पवित्र आत्मा. तो आमकां आमचे खातीर एडवोकेट जावन आसा, आमचे खातीर झुजता. आमचे आत्मे बाचाव करूंक बापा समकार तो येता. आनी खंयच्याय परिस्थितीन तुवें आनी हांवें सैतानाच्या अधीन सांपडोवन नजो, सैतानाच्या धावलेक सांपडोवन जावन म्हाका आनी तुका राखण मरता. आनी त्या एका दाळा सांपडल्यार त्या धावलेतावन त्या जाळातावन भायर काडूंक पवित्र आत्मा शकता. देखून आमी आमचे भक्तीपण काली हेरांनी पळोवचे बरी जावन आसो. आमी काळजान थावन देवाक खंडीत जावन आराधन करूंक जाय, देवाची स्तुती करूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर ह्या फुडां मनशा पद सर पदवेदार देवाच्या उजवे कशीन बसला आनी तो म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर विनवती करता म्हूण सांगता. जर आमी वाचता जाल्यार जुवांचो वांजेल 14वो अध्याय वाक्य 3 वाक्या जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 3.
हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस, हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों. पळया हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. खंडे जावन म्हजे खातीर आनी तुज्या खातीर एक जागो तयार केला. कित्याक 2000 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारांत नेक्स्ट 2033 2000 वर्सांचो संभ्रम आसा. जेजू सर्गी सोडून गेल्लो दीस 2030 आनी 3 इसवेंत आमकां व्हड एक परब. आतांत 10 वर्सांची तयारी जाती आसा. पवित्र सभा तयारी करता. कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल 10 वर्सांची तयारी करता. त्या फेस्ता खातीर 2030 आनी 3 वाक्या तेदोळ मुसर खंडीत जावन आमी जिवंत आसूंक जाय. तें पळोवंक जाय. आमी 2033 वर्सां पळोवंक जाय. आमी हर एकल्यांनी जिवंत आसाचें हो एक उद्देश मतीन दवरून आमी देवा सांगता जिवंक जाय. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलों थंय तुमी आसा जाय. खंय जेजू आसा थंय हांवें आनी तुवें आसाचें. कित्याक संवसारांत आसतना आमी जेजू थंय जियेता जाल्यार मेल्या उपरांत जेजू सांगत आमी जियेतल्या. जेजू सांगत आतां आसतल्या. जेजू सांगत आमी जेवतल्या. जेजू सांगत आमी बसतल्या. देखून हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों. केदाळा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजू येवन म्हाका आनी तुका आपोवन व्हरता. म्हाका आनी तुका कळीत ना. तो दीस म्हाकाय गोत्तू ना, तुकाय गोत्तू ना, कोणाकच गोत्तू ना. बापाक शिवाय हेर कोणाकच कळीत ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून बापाक तें कळीत आसा. वेळगडी तुवें जल्मोवच्या आदींच तुजो जल्माचो दीस निर्धार करच्या पयलेंच तुजो मरणाचो दीसय निर्धार केला. देखून आमी केदाळा कितें म्हूण आमकां कळीत ना. हे संवसाराच्या बुलोवणेक लागून, हे संवसाराच्या पुसलवणेक लागून जिवन आमचें सासणीक जिवीत आमी वगडावचें न्हय. बगार आमी सासणीक जिवीत जोडच्या खातीर ह्या संवसारान म्हाका आनी तुका धाडिल्लें. आमकां खाली पयशे भांगार आस्तबदीक जमोवन दुडू जमोवन मरच्या खातीर न्हय. बगार त्या आमारिफात आमकां देवान दिल्ल्या त्या दुडू आमारिफात, आमकां दिल्ल्या त्या आस्तबदीका मारिफात, आमकां दिल्ल्या त्या देण्या मारिफात हेरांकी आमी जोड काणगेचे आनी हेरांकी हांवें आनी तुवें सर्गींच्या राजाक तांकां व्हरचें म्हणल्यार उद्देशा खातीर म्हाका आनी दिल्ली ती तुका दिल्ली ती क्रिस्त गाय जावंक पुरो. देखून ती पाडाक उपयोग करनाकात. सगळी बऱ्याक उपयोग करा. बऱ्या कामाक उपयोग करा. ते जाल्यार तुमच्या आस्त बदकान तुमी इस्त जोड काणगेया म्हणटा. इश्ट जोड काणगेया आनी तें तुका सर्गींच्या राजांत गुमक जातलें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी आमी वाचूंक गेल्यार निमाणें उतार एफेसकारांचें पत्र 2 अध्याय वाक्य 7 आमी वाचूंक प्रयत्न करया. क्रिस्ता जेजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुळती वरवीं आपले कुरपेचें दायज केदें व्हरता. कुरपेचें दायज. सासणीक जिवीत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें कुरपेचें दायज. तें दायज म्हळ्यार कालें ही आस्तबदीक आमच्या कुरपेचें दायज. संवसाराचें आस्तबदीक तुका मरतना व्हरूंक जायना. ती सगळी ह्या संवसारान सोडून तुमी मरना गेल्यार जावंक पुरो. कोणाचेच ती एक मरणाच्या पेटेंत आज मुस्तर हांवें RTCची कॉपी दवरलेली हांवें पळोवना. खंयचेय एमावंट एक चॅक ब्लँक चॅक बरोवन दवरलेली हांवें पळोवना. खंयचें व्हरूंक जायना. कित्याक तें संवसारी दायज आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरूंक जायना. पूण जेजू क्रिस्तांतल्यान म्हाका आनी तुका मेळ्ळेलें कुरपेचें दायज तें म्हाका आनी तुका व्हरूंक जाता. देखून कुरपेचें दायज केदें व्हरतें. पूण फुडल्या 100 युगांनी कळीत करच्यो ताणें केल्ल्या ह्या येवजनाचो सेवाट पूर्ण कितें पुरो जातलें तुज्या जिवितांत तें सगळें कळीत करतलो देव तुज्या जिवितांत. जायते जण आमी पळयता, आमी पोरनेसल्ल्यान पळयता मरणाचो वेळ तांचो लागीं पावतस आपल्या भुरग्यांक आपोवन आशिर्वाद दिवचे. कालच हांव ते झुजे विशयांत वाचतालो, जाकोबा विशयांत वाचतालो. कशें जाकोब मरणाच्या तरी पावता आसतना भुतांक भुरग्यांक भूर आपयता, नातरांक आपयता, आपल्या खाटयेतावन तो उडता आनी बसता. सगळ्यांक तो आशिर्वाद दिता. एक एका पुताचे, एक एका नातीचे, एक एका नातरांचे सगळे नांव काडून तांकां आशिर्वादीत करता. जशें झुजे मरण पड तांकां पयल्यांत कळीत जाता. पळया हर एकल्या मनशाक कोण देवा तें आसा की ताका ताचें जिवीत आखेर जावच्या पयलेंच देव कळीत करता. जायते जाणांनी सांगलें आसा, जायते जाणांनी सांगलें आसा हांव आनी जियेना आनी थोडो तें बत्त आनी थोडे जाण मरण पावलें आमी कितलीं पळयल्यान. जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत मस्त असलें घडितां घडल्यान कशें तांकां कळचें देव तांकां कळीत करता. बऱ्या मनाचे मनीस आसल्यार
देवा सांगता जियोवचें आसल्यार तुजो मरणाचो वेळी देव तुका कलीत करता आनी तुका प्रिपेर करता. देखून हांगा पळया सांगता केदें व्हरतें तें देणें, केदें व्हरतें तें दायज फुडल्या सोर युगांनी कळीत करच्यो. ताणें केल्ल्या त्या येवजणेचो शेवट ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या, सोडवण लाभल्या. जाल्यार ताचें दयेन जाल्लें काम हें, जेजूच्या दयेन जेजूच्या काकुळतीन जाल्लें काम म्हजी आनी तुजी कांय आतां मिनत ना. हांवें आनी तुवें सोडवणे खातीर कांय काम करूं ना. जेजून आपलें काम केलां सोडवणे खातीर. जेजून म्हजे आनी तुजे कश्ट ताणें ताचेर घेतल्यात, म्हजे आनी तुजी पातकां ताचेर घेतल्यात, म्हजेर पडलेली केस्त तुजेर पडलेली केस्त ताणें ववयल्या. तांणी ताच्या रक्तान आमकां नितळ करा आनी ताच्या कुडीच्या गाये वरवीं आमकां ताणें बरें केलां. देखून हें व्हरतें एक दायज. देखून तुमकां दिल्लें तें देवान तें तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक जायना, बलाय उडोवंक नजो. म्हज्या मिनतेन हांवें सर्गींचेर राजवण काणगेचें साथ दितना म्हजी मिनत कांयच ना. देवाच्या काकुळतीन आनी देवाच्या कृपेन देवाच्या दयेन तें दायज म्हाका आनी तुका मेळटा खंडीत जावन. म्हज्या आनी तुज्या मिनतीन न्ही, हांवें मिनत करीचे, आमी खंडीत जावन मागणें करीचें. देवा सांगता जियोंक आमी देवाचें उतर वाचीचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करीचे. त्या वेळा मात्र आमकां ते देवाची सोडवण मेळटा, देवाची काकुळत मेळटा, देवाची कृपा मेळटा. देखून आमकां आमचे विशयान बाडाय उलोवंक कांयच ना. आमी बाडाय पावल सांगता बाडाय उलयतलो तो जेजूची बाडाय उलोवन दी. जेजून आमकां सोडवून दिल्या, जेजून आमकां सुटका दिल्या, जेजून आमचे खातीर रागात वरयला, जेजून आमचे खातीर ते कुर्साचे कश्ट ताणें सोंसल्या. तो बरा देख कुरीस म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर वावयला ताणें. हर एक गायांत हांव देवलेलें रगत आज म्हाका आनी तुका सासणाचें जिवीत दिता. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया आनी खंडीत जावन आज जेजू कडेन मागया. खंडीत जावन सासणाचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत आमी मागोवन देवा सांगता रावण, जेजू सांगता जियोन, जेजू आमच्या सांगता जियोन तो आमकां जोड दितलो. देखून म्हज्या आनी तुज्या मिनतेन न्ही, पगार देवाच्या काकुळतीन आनी कृपेन आनी जेजूच्या मोगान हें मात्र आमकां साध्य जालां. हें सगळें आज आमी मागया. खंडीत जावन तो देव आपल्या पुता मारिपात म्हाका आनी तुका सोडवणेच्या वाटेन सासणीक जिविताचे वाट आमकां ती सोलोवन व्हरोन दी. आनी तें दायज देवान म्हाका आनी तुका तयार केल्लें सर्गींचें दायज म्हाका आनी तुका देव निमाण्या दिसा फावो करून दिवन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगाता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माये आमा आपयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.